चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या माणका मतें कार्यावळींक तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बे उरींत येवकार. पालकेचेर जशे आमी दीस काडटात तश्यो जायत्यो घडणुको घडटात. जसो क्रिसमसाचो काळ लागीं पावता त्या वेळार एक वेगळीच आगळी वेगळी उमेद येता आनीक पालक आमी फुलयतात. पूण हो पॅन्डेमिकाचो काळ आसलोल्यान आमकां फावो ते भाशेन ह्यो आमच्यो उर्बा आनी उमेद आमकां फुडें व्हरोंक मेळना. तरी आसतना आमचे जे माणकुले कलाकार आसात तांचे मदें जायतें कितें उर्बेचें आनी खुशालकायेचें आसता. आयच्या ह्या कार्यावळींत म्हज्या सांगाताक दोन मानेस्त आसात. जाणें पालकाक खान मारला, पालकाचेर आपलो वावर सुरू केला. म्हजे उजवे वाटेन जुलियस मेस्किटा हो एक विनोदी कलाकार. तेच भाशेन म्हजे दावे वाटेन मारियो पेरेरा. हाच्या भितर जायते वेगळे गूण आसात. जेन्ना तो पालकाचेर येता फकत पालका फुडल्यानूच न्हय पूण पालका फाटल्यान वावुरपाची ताका संवय आसा. जायतें ताणें पालका फाटल्यान काम केलेलें आसा. म्हणटच मारियो, ह्या तियात्रांची आवड तुका कशी लागली? ह्या त्यातून बाब ह्या तियात्रांची आवड म्हटल्यार जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजी माय पाय म्हाका घेवन आमच्या गांवांत जे तियात्र जाताले फेस्ताचे त्या तियात्राक वयताली. पूण तेन्ना सुद्दां म्हाका तितली त्या आरतीची हें आसोंक ना. पूण जेन्ना मिनीन मारियोन भुरग्यांचो एक तियात्र काडलो आनी तेन्ना हांवें तो तियात्र पळयलो. म्हाका दिसलें म्हज्यानूय त्या तियात्रान नाचोंक जाता म्हणून. मागीर मिनी मारियोचो चेडो आमच्याच इस्कॉलान शिकतालो. सो हांवें ताका म्हटलें ब्लॅडवीन पळय रे म्हाका चान्स पडटा जाल्यार तुमच्या तियात्रान. पूण त्या वर्सा म्हाका चान्सूच पडोंक ना. रावलो मागीर एक दीस मिनीन मारियोन म्हाका कॉल केलो आनी म्हणपाक लागलो मारियो आपूण एक खेळ तियात्र बरयता भुरग्यांचो, तूं येतलो काय म्हणून. हांवें म्हटलें व्हडले कुशेन आनीक हांव गेलो. आनी त्या वर्साक सावन हांव मिनीन मारियोच्या म्हणजे ग्रुपान असो भितर सरलो. पयलीं हांवें एक खेळ केलो. मागीर ताणें म्हाका तियात्रान आपयलो. तियात्रान आपयतच हांव सांगता तुका हांव एक रिजेक्टेड एक्टर म्हणजे हांव रिजेक्ट जालोलो. तियात्रान आपयलो आनी ती डायलॉग डिलिवरी म्हज्यान जावंक ना. हांव भियेतालो डायलॉग डिलिवरी करूंक. आनी म्हाका बरो व्हडलो रोल दिलोलो मिनीन मारियोन. म्हजे लागीं जायना म्हणून काडलो आनी बारीक रोलाक घातलो. म्हणजे तूं स्टेज सेटींग कर आनी कितें बारीक रोल एंट्री आसात त्यो मार म्हणून. सो काळीज खूब दुखोलें पूण केलें. तियात्राच्या मोगान तशेंच केलें. मागीर तियात्र सोडूंक कशें दिसलें. मागीर हांव इस्कॉलान जायत्या प्लेयांनी बीन भाग घेतालो. आनीक आमची एक एन्युअल डे आसली. एन्युअल डेक हांव एक प्लेयान लीड रोल करतालो आनी मिनीन मारियो चीफ गेस्ट आसलो. सो ते प्लेयान ताणें म्हाका पयलें हांव कसो एक्टींग करता आनी परत ताणें म्हाका आपयलो आनीक हांव मागीर एक्टर जालो. खरेंच खूब बरें. कारण हे जे अनुभव जे ताणें सांगल्यात हांवें सुरवातेकूच म्हटलां की फकत एक्टिंगूच न्हय पूण फाटल्यान थोडें बहुत सांबाळपाचें काम तो कोत्ता हें आमकां रोखडेंच कळटलें. पूण जुलियस, तुका ह्या तियात्रांत कशी आवड जाली? सो मुगे मामी आहा न्ही ती तियात्राची मोगी आहलोली पयलीं सावन. जावं गांवांत जाता हॉलान जाता ती तियात्रां आमकां वताली आनी म्हाकाय तियात्राची आवड तेन्ना सावन लागली जेन्ना घोडी हांव प्रिन्स जेकबाचो तियात्र चोयतालो पाद्री. तो एक म्हाजो फेवरेट तियात्र पयलोलो आनी पयलोच म्हणजे अशें करून उरलो मनान. आजून देखून ते म्हाका सीन ताजे उडगा आसा त्या तियात्रांतल्यो. सो तेन्ना सावन म्हाका चड तियात्र. मागीर हांव डॉमिनिकाचो तियात्र चोयलो जावं दुसऱ्यांचे तियात्र चोयले. सो तेन्ना सावन म्हाका दिसलें त्या स्टेजीर पावता जाल्यार हांवूय कित्याक पावपाक शकना. तेन्ना सावन हांवें मागीर सुरवात केली खंय तर म्हाका एका म्हज्या फ्रेंडान महाशिवरात्रेचे प्रोग्राम जाता तांकां म्हणपाक लागलो यो. मागीर आफ्टर डॅट म्हाका जो गोवा युकेन
एक 2007 चान्स दिलो कांतार म्हणपाक. सो थिंगा सावन स्टार्ट जें कितें करपाचें म्हाका जाय आसलें तें स्टार्ट केलें. आनीक मागीर करून करून म्हाका तियात्रान गांवच्या तियात्रान एक चान्स पडलो जो फादरान बरयलो, फादर मॉरिसान बरयलोलो. तांगा साकून म्हाका कॉलिकॉल हाच्या तियात्राक कांतार म्हणपाक चान्स मेळ्ळो. मागीर पास्कॉल दे चिकाली, मिलाग्रीस दे चांदोर, एल्वीस कार्मेन हांचो हांव सदांच उपकारी, कित्याक तांणी म्हाका एक संदी दिली म्हणून. फकत कांतार म्हणून ना कॉमेडी करपाक. कित्याक हांव कांतार म्हणपाक जेन्ना म्हणटालो तेन्ना म्हाका खबर ना म्हजे लायक कांतार बरें जाता वो कॉमेडी बरी जाता. बट म्हाका म्हजी आवड कांतार म्हणटा म्हणटा कॉमेडीचे वाटेन गेली. आनीक ती म्हाका खबरच आसना. ती म्हाज्या फ्रेंडान जे आमच्या गांवांत कॉमेडी करता तेन्ना कॉम्पिटिशन बी आसता तेन्ना ताणें नोटीस केली आनी म्हणपाक लागलो यो न्ही आमी केन्ना कॉमेडी करया. तूं हिंगा सदां लोकांक हांसयता, हिंगा हें करता, ट्युशनां हांसयतलो, इस्कुलां हांसयतलो आनी हांसयता, स्टेजीरूय केन्ना मातशें वाचय म्हणपाक लागलो लोकांक. तुवें हांसयलें? हय हांसयलें. बिकॉज हांसोवपा म्हजे लागीं पयलेंचें कॉमेडी. आतां लोक चलता तेन्ना देखून म्हाका ऑफिसान चोयल्यार हांसता, कित्याक मे बी म्हाका खबर ना कित्याक लागून हांसता, बट मे बी तेंका दिसता आसा हांव फनी एस म्हूण सारकोच. कार्यावळ फुडें वता आसतना तुमी पयलां आसतलें की क्रिस्मसाचो काळ जसो लागीं पावता तशी एक वेगळी आगळी वेगळी उमेद येता आनी तुमच्याय मदें ही उमेद आसा. जरूय पॅन्डमीक आसलो तरूय आसतना ही काळजांत जी उमेद आसता ही उमेद अदीक वाडोवंक जुलियस आमच्या ऑडियन्साक एक कांतार. आसलोलो एक गरीब गोराबो, भुरग्याच पोणार माय पाय सोंपलोलो, आपल्या एकल्या धाकल्या भावाचो भयणीन बरो सांबाळ केलोलो. लोकांच्या घरांनी काम तें करून भावाक आपल्या इस्कॉलाक घातलोलो. भावाक आपल्या एक डॉक्टर करूंक भयणीचो आवडो आसलोलो. हावचीत एका दिसा प्रिंसिपल भयणीक इस्कॉलाक आपोवन हाडटा. भाव तुजो इस्कॉलाक कित्याक येना, भयणी ताय विचार करता. प्रिंसिपलाची उतरां आयकोन भयण सारकीच पिशा पोरी जाता. घरा येवन भावाक बरोच मारून एका रुमान बंद दवरता. जुलियस खरें म्हटल्यार ती कॉमेडी सोडून दी, कारण तूं बऱ्यांतली बरी कांतारां गायता. कारण सोंपेपणी कांतारां कोणाच्यान गावंक जायना. मारियो तूं कितें म्हणटा? सारकें तेतून बाबा हांवें जायत फाट ट्राय केल्यात कांतरां म्हणूंक, पूण हांव नोको हांव स्टार्ट कोत्ता पूण मदेंच सेकंडान म्हणूंक लागता. सो हांवें सोडूनच दिल्यात कांतरां म्हणपाची. कारण जे भाशेन जुलियस कांतार म्हणटा तें सोंपेपणी अनुभव आसलेलो मनीस पासून हे भाशेन जो पावर तुवें दाखयला तो हें ना. तरी आसतना तूं कॉमेडी कोत्ता. तर तुजो आवडीचो असो कॉमेडियन कोण? म्हजो आवडीचो म्हणजे लुईस बच्चन. सारकें. कित्याक जाण तूं जे परी आमच्या लुईस बच्चनाक ताचो फेवरेट डॉमनीक, बिकॉज तो सदांच डॉमनिकाक फॉलो करता कित्याक एक्सप्रेशन वायज. सो ते भाशेन हांवूय लुईसाक फॉलो करता विथ द स्टायल जावं एक्सप्रेशन जावं, कित्याक एज अ सिंप्लिसिटी म्हाका दिसता जे एक्सप्रेशन म्हाका जाय आनी म्हाका मुखार वतले ते तेजे कडल्यान शिकल्यार बरें अशें म्हणून. खंयचोय तेजो कॉमन डायलॉग जावं तेजी खंयची स्टायल तुका आवडस आसा? एश कोत्ताला मायची पोटां कितें कोत्तालो. मारियो तुजो आवडीचो असो कलाकार कोण? तेतून बाब सांगपाचें म्हटल्यार आवडीचो कलाकार असो ना. सगळे आपआपणा रोलान सगळे म्हाका लायक जातात. जशे जायते एक्टर आसात, फ्रँकी, अनिल पेडणेकर, जे आपआपणाचो रोल बरे भाशेन करतात आनी म्हाका बरें लायक जाता तांचें काम. तुजो फेवरेट असो रोल तुका खंयच्या तियात्रांत करूंक मेवला? फेवरेट म्हणचे मीन मारियोचे हांवें जायते शो केल्यात. आतां सुमार
10 वर्सां तरी जाली हांव मिनमाऱ्योच्याच ग्रुपान आसा आनी चड हांवें रोल केल्यात ते फादराचे मिनमाऱ्योचे तियात्रां हांवें चड रोल केल्यात फादराचे येयलोल्या वर्साक बॅक टू बॅक फादर 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 सो जायते रोल केल्यात हांवें कॉमेडी पासून ट्राय केल्या पूण सिरियस रोल करपाक म्हाका लायक जाता पूण फादराचो रोल म्हणल्यार ताच्या दर एका तियात्रांत फादर आसताच दर एका तियात्रान म्हटल्यार ते भुरग्यांचे तियात्र कशे पयले सुरवातेक सो ते तिनूय तियात्रांत फादराचो रोल आसलोच फादर म्हटल्यार एक रोल मॉडेल कसो भुरग्यांक सो भुरग्यांच्या तियात्रांत तो रोल जायोच सो फादराचो रोल आसतालो चडसो मारियो तुका फादराचो रोल करून भुरग्यांक बरी शिकवण दिता आसतना तुज्या जिवितांत कितें बदल घडलो बदल म्हटल्यार जायते भाशेन जे परी आमी पयले आमचे तियात्र भुरग्यांचे तियात्र कशे आसलेले सो भुरग्यांक आमी देख दिताले सो ते आमी आमचे जिविताक आपणायताले जशें एक डायलॉग कितें म्हटलें सो हांवूय चिंततालो वय तें सारकें न्हू हांव म्हज्याय जिविताक तें लावन घेतालो जुलियस तुका केन्ना तरी मिनी मारियोच्या तियात्रान चान्स पडला ना दिसता तुका पडत घोडे फुडाराक हे पॅन्डेमीक जाल्या उपरांत परत सुरू जाल्या उपरांत घोडये ताणें पळयलां आसतलें तूं बरे भशेन कांतार म्हणटा कारण ताका कांतोरिस्टांचीय गरज आसा बट एक्चुली जेन्ना हांव कांतार केन्ना पयलो म्हणटालो न्ही म्हाका खूब त्रास जाताले म्हणपाक सो एक टायम कितें जातालो गिव अप करूंशें दिसतालें कांतार म्हणटा कित्याक त्या टायमार एक अमेचर आनी एक जो असो प्रोफेशनल आसता कांतार म्हणपाक सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट तेंच्या लेवलार पावपाक केन्ना म्युजिशियन तापयताय केन्ना सिंगर तापयताय केन्ना डायरेक्टरूय तापयताय सो एक टायम गिव अप दिसता बट स्टील हांव म्हजें ट्राय करीत रावता पुणे तुका तुजें शिक्षण आनीक तियात्र ह्या तियात्राक तुका तुज्या शिक्षणाचो फायदो जालो असो दिसता शिक्षणाक दिसता कित्याक जाण तूं पयलो जेन्ना हांव स्कुलान कांय करनासलो अशें करून हांव स्कुलान कितें पार्टिसिपेट चडसो जायनासलो सोन्ली थोडे वस्तून आनीक जेन्ना हांव तियात्रान भितर सरलो जावं प्ले करपाक लागलो जावं महाशिवरात्रेच्या प्रोग्रामांनी सगळ्यान भितर सरलो तेन्ना म्हणल्यार हांव 11-12 आहलोलो सो तेन्ना सावन हांव कितेंय करपाक कोंकणी म्हणचे हांव कितेंय करपाक रेडी जावं कांतार जावं प्ले जावं कॉमेडी स्कीट कितेंय करपाक रेडी आसलो आनी सो तेन्ना सावन म्हाका लायक तियात्राचे बाबतींत चड फायदो जाला कित्याक जेन्ना हांव स्टेजीर येवपाक शिकलो म्हजें कॉन्फिडन्स वाडलें तेन्ना सावन हांव कितेंय तूं म्हाका 5 मिनटां पयलीं देखून सांग एक डायलॉग आहा वो एक रोल आहा वो एक कांतार आहा म्हणपाक रेडी हांव ना पूण स्क्रिप्ट शिकोवंक आतां तुजें ग्रॅज्युएशन जालां तर तुका स्क्रिप्ट शिकोवंक जायतें सोंपेपण येता सोंपेपण येता कित्याक एक टायम मेन म्हणटा तें डिफिकल्ट आसता एक बॉडी लँग्वेज आनी सेकंड थींग तुजे लागीं ती कोंकणी जी आमची तियात्राक उजार कोत्ता ती लायक परफेक्ट आसली जाल्यार म्हाका दिसना चड टायम लागता सो म्हणून म्हणजे पयलीं कॉन्सेप्टूय फावो तितलो समजून घेवप गरजेचो आनी मागीर तूं बॉडी लँग्वेज कशी उजार करतली फॉर एक्झाम्पल आतां कॉमेडी आतां म्हाका एल्वीस कार्मिनाच्या तियात्रान जुलिया रोल दिल्लो आनी जुलिया म्हळ्यार इट्स अ कायंड ऑफ अ पोर्चुगीज आनी गोवन मिक्सचर सो हांवें तो केन्नाच करूंक ना बिकॉज ड्रेसींग ते भाशेन आहलें सो हांवें कॉन्सेप्ट पयलो मागलो आनी ताका सांगलें म्हाका तूं स्क्रिप्ट केन्ना दिता ती दी म्हाका कॉन्सेप्ट मेन पयलो जो मागीर तेच्या फाटल्यान हांव ड्रेसींग म्हणजे चयतलो कितें जाय तें आनी तेजेर हांवें केलें म्हाका चड दीस लागोंक ना बट कितें आसता रिहर्सल एकल्याचें सारकें जाल्यार म्हूण कांय जायना एक टायम सगळीं आसता तेन्ना सारकें जाता मारियो तियात्रांतल्यान कितें बरेंपण येता तियात्रांतल्यान जायतें बरेंपण येता जशें परी आमी पालकार रावन लोकांक एक बरी मॅसेज दितात जायते तियात्र डायरेक्टर अशें बरयतात जे दुसऱ्यांच्या जिविताक लागतात पूण आनीक लोकांक समजूंक ट्राय करतात म्हणजे कशें केल्यार कितें जाता आनी कितें जरी तर तीच स्टोरी तुज्या जिविताची जाल्यार हांगा कितें जाता तें पळोवन तुवें तुजें जिवीत सुदरावंक जाता जायते तरेन फायदो जाता तियात्राचो मारियो आयचो
जो तरणाटो आसा तो चडसो तियात्राक लागीं येता असो आमकां दिसना. हाचें कारण कितें जावं येता? चेतन बाब पळय, हाचें कारण हांव जाणा. कित्याक जेन्ना डायरेक्टर मिलिंद माऱ्यो तियात्र बरयतालो, हांव ताचे बोगलेन बसतालो आनी पळयतालो तो कसो तियात्र बरयता आनी कितें स्टोरी कशी हाडटा. आनीक जायते फावटी हांव ताका बसून सांगतालो, ना ना मिन माऱ्यो पळय, अशें जावंक जाय. भुरगे तुज्या तियात्राक जरी भुरगे येवंक जाय जाल्यार तुवें अशी प्ले बरोवंक जाय आनी कितें अशें. कित्याक भुरग्यांक आतां तें आदल्यो स्टोऱ्यो जाणट्यो माय पायच्यो आनी कितें सून सासू माय झगडटा तसल्यो नाकात. भुरग्यांक आतां उलटेंच कितें जाय आतांच्या भुरग्यांक. ना तर पळय आतां मोगाची कांतरां, जायतो लोक म्हणटा भुरगीं कोंकणी कांतरां आयकोंक सोदनात, इंग्लिशूच आयकतात म्हणून. ना, पूण भुरगीं कोंकणी कांतरां आयकतात. जायतीं असलीं मोगाचीं कांतरां आयलेलीं आसात, लोक आयकता. तूं जाणा हांव लंडन शारांत वचोन आयलां तियात्राक. जेन्ना हांव लंडन शारांत लोकांच्या घरांत वयतालों पार्टींक बीन, आयकतालों कोंकणी कांतरां. धाकटीं भुरगीं पासून म्हणटात कोंकणी कांतरां, पूण मोगाचीं वो जावं तसलीं. आतां तूं आमच्या तियात्रांत तूं जाणा जाणटीं कोणाची स्टोरी आनी कितें तसलीं कांतरां भुरगीं आयकोंक सोदिनात. कितें उलटेंच जाय भुरग्यांक. जरी तर तूं तुज्या तियात्रांत कितें उलटें दाखयता, उलटें म्हणजे बरें, वायट म्हणोना, बरें कितें दाखय आनी तसलें केलें जाल्यार भुरगीं येवंक सोदतलीं तियात्राक. आनी कितें येवजण करूंक जाता की आयचो तरणाटो, आयज पॅन्डेमिकाचो काळ आसलो, कांयच परवा ना, पूण नव्यान जे तियात्र सुरू जातले तातूंतल्यान एक पावर कसो घेवन आयचो तरणाटो मुखार सरपाची गरज आसा. हाचेर तुजी नदर कशी आसा? तरणाटो मुखार सरतलो जाल्यार पयलें लोकांनी आपलो आदार दिवंक जाय. जायते तरणाटे आसात चेतन बाब, हांव जाणा. कित्याक हांव भुरगेपणीसान तियात्रान नाचता आनी म्हज्या बारा जायते एक्टर आयले आनी जायते एक्टर गेले. थोडे वयर पालकार पावल्यात, थोडे आजून पावोंक ना. कित्याक लोकांचो सपोर्ट मेळना. हांव घोडये आयज पालकार आसा जाल्यार हांव म्हणटा मिनी माऱ्यो लागून. कित्याक ताणें म्हाका दवरलो आनी हांव ताचेच ग्रुपान आसा आनी कोणाच्या ग्रुपान वचोंक ना. ताचो ग्रूप सोडून फकत हांवें एकूच तियात्र केला, तो जावन आसा फिलीप देवोल्लीचो. आनी कोणाच्या तियात्रान हांव नाचोंक ना. सो मेन थींग म्हणटा तें लोकांन सपोर्ट करूंक जाय. की जायते भुरगे आसात पालकार येवपाचे, जायते भुरगे आमकां फोन मॅसेज सुद्दां घालतात, चोय रे आपणा चान्स पड जाल्यार. पूण जरी तर तांकां हाडले जाल्यार तियात्राक हांवें पयलां, हांवें जायते धाकटे बारीक तियात्र केल्यात, पूण लोक सपोर्ट करिना. व्हडले प्रोफेशनलांचे एक्टरांक लोक जाता, भुरग्यांकूय सपोर्ट करूंक जाय. जरी तर भुरग्यांक सपोर्ट केले आनी लोक आयलो जाल्यार डायरेक्टरूय खुशाल, दुसरे फावटी तेच भुरग्यांक घेवन तो तियात्र करतलो. पळयतात युट्यूबाचेर जायते भुरगेच दिश्टी पडटात जे भाशेन तूं म्हणटा तशें जे आदलीं जीं खोडपां आसात तीं ना. हाचेर जुलियस तूं कितें म्हणटा? म्हाका दिसता जे जायते भुरगे आतां युट्यूबाचेर कॉमेडी बी घालताय ते गूड. कित्याक अर्द्यांक घोडी स्टेजीर आपल्यागेली कला दाखोवपा संदी मेळना. अर्द्यांक कामाक लागून आनी कित्याक लागून इस्कॉलाक लागून, कित्याक पेरंट्स एलाव करिना. सो आतां तांकां बरो टायम मेवला आनी तो तेणी म्हाका दिसता म्हजे भाशेन मारयो तूं कितें म्हणटा उजार तेणी बरो केला. जावं युट्यूबार कॉमेडी करून घालपाक, कांतारां करून घालपाक. म्हाका दिसता लोकांकूय तेंचें मानतलें खंयचें कितें तरी. ह्यो कार्यावळी पळयल्या उपरांत युट्यूबा वयल्यो अशें दिसता की तियात्र चालूच आसा. वय चेतन बाब, दिसता तियात्र चालू, पूण जे आमकां पळोवंक जाय, लोकांक जे पळोवंक जाय तियात्रीस, ते आमकां दिसोंकूच नात हे 6 म्हयन्यान. सो न्यू भुरगे येतात, कितें कोत्तात ओके, पूण कितें कोत्ता तें तो मातशें तरी बरें करूंक जाय. कोणाचो तरी एक बरें मनशाचो एडवायस, कोणाक एक्सपिरियन्स आसा ताचे लागीं वचून एडवायस घेवंक जाय आनी करूंक जाय. कितें काय केलें आनी घातलें म्हणून जायना. सो लोकूय वाजेता. सो लोकांक आमी खुशाल दवरूंक, लोकांक जाय तें आमी दिवंक जाय, आमकां जाय तें आमी कितेंय करूंक जायना. सो कोण एक बरो एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस तियात्रांनी, ताचे लागीं वचोन ती प्ले दाखोवन बाबा पळय अशें केलां जातलें विचारूंक जाय. तियात्र पासून काडटा जाल्यार एक डायरेक्टर आपुणूच तियात्र बरोवन वगत तूं जाणा 4-5 जाणां लागीं तरी विचारता, स्टोरी डिस्कस करता, तशें जावंक जाय. खरेंच एक मारियोन बरो विचार मुखार हाडला आनीक हो विचार चड गरजेचो. कारण जेन्ना तूं कितेंय बरयता तें तुवें जरी हुशार मनीस अशेंच न्हय, पूण तुका दिसता की ह्या मनशाक समजता आनी हो मनीस आपणाक गायड करूंक शकतलो, अशा मनशाची आमी भासाभास करूंक जाता. आनीक ह्यो कार्यावळी बरे तरेन मांडून लोकां मुखार हाडूंक जाता, जाणें करून
आमकां आमचो पालक सदांच जिवो दिसतलो, जाणे करून आमची जी कला आसा, आमची संस्कृती आसा ती ऊंच ऊंच उरतली. नाजाल्यार फुडाराक अशेंय जावं येता ह्या युट्यूबा उदेशी जशें तियात्रान जायतें कितें नाका तें भितर सरलां, हें युट्यूबाचेरय तशेंच नाका तें भितर सरलें जाल्यार लोक तेवूय पळोवंक वीट येतलो. लोक सारको म्हणल्यार केन्ना आतां कोण न्यू भुरगे आतां जे परेन मारियोन पॉयंट काडला, म्हाकाय बी ते लोक सांगता कित्याक आरे ते कितें कोत्ता तें बरें कर, आनी कित्याक आमचो कोंकणी माय भाशेचो स्टँडर्ड एक देंवयता जो आमी जायत्या जाणांनी त्रास काडून एक जाग्यार पावयलोली आसा ताका लागून. पूण कितें म्हणपाचें मारियो आनी तुमकां जे अर्दे कितें आयकोना देखून करपाचें आतां करून सोडटा. कित्याक तेतून बाब हो पालक जे जाग्यार आयज आसा त्या जाग्यार पावोवपाक आमच्या आदल्या तियात्रिसांनी जायतो तोकूस त्रास घेतला. सो आतांच्या भुरग्यांनी सोंपेपणी तें पेड्यार करूंक फावना. जर आमच्या आजून आहा तियात्रीस जायते जे तो आदार करूंक रेडी आसात, तांचे लागीं तेतून बाब तूं आसना जाल्यार तुकाच एक फोन मारलो तेतून बाब तूं हांव जाणा तूं जायत्यो स्क्रिप्ट बरयता आनी विचारूंक जाता तेतून बाब अशें आसा, हांव तें जातलें. एक बरो व्यूज मेळटा कोणाचे लागीं, म्हणजे हय जाता कर बाबा तूं हें चल मुखार, तशें जावंक जाय ना. काय कितें केलें घातलें हांव म्हणना. आतां हांवें अशें उलयलां म्हणून भुरगे नवे भुरगे आसात ते आनी कितें चिंतले, पूण हांव तांचे अगेन्स्ट ना. कित्याक हांवूय एक कितें तरी बरें जावं हांवूय एक न्यू भुरगो आसलोलो ह्या तियात्रान, आनी म्हाका कोणूच वळखो नासलो, फेम आसोंक ना. तरी आसतना मिनी मारियोच्या शोवान हांव लंडन गेलो. तूं जाणा हांव लंडन गेलो कित्याक लंडनाकूय असले जायते बरे मनीस आसात जे आदार करूंक तयार आसात. जशे परी डॉमिनीक बोकारो जो आमचो तियात्र वेलोलो, हांव ब्लॅडविन बेंजर, आमी नवे भुरगे तेन्ना, आनी तो रेडी जालो आमकां व्हरोंक. सोंपेपणी कोणूच कोणाक व्हरोना अशें भायर शोवांक, कित्याक जायतो दिसपी जाता. तशें सॅबीच्या शोवाक सगळे न्यू एक्टर आसले, थोडे भोव न्यू एक्टर आसले, ताणें तो वेलो शो. तसले जायते बरे मनीस आसात जे रेडी आसात तुमकां आदार करूंक. पूण तुमी अशें कितें नाका जालें केलें जाल्यार मागीर कोणूच फुडें सरचो, कोणाकूच चान्स पडचो ना. आयज म्हाका पडला, फाल्यां करून जुलियसाक आसतलो, हे नवे भुरगे कितें करतात, चान्स दिवचे ना. आनी क्रिटिक्स म्हणटा तें वेरी इम्पॉर्टंट आसता लायफान. कित्याक आमी न्ही सगळे परफेक्ट जे स्टेजीर केन्नाच येना. क्रिटिक्स लोकांचे सजेशन कितें सांगता तें आयकोन आमी इम्प्रूव करून आमच्यांनी मुखार व्हरोंक जाता. तुमच्या विचारांतल्यान आनीक एक गजाल म्हज्या तकलेंत येता, ती म्हटल्यार जरी तर तियात्रिस्टां मदें आयज आमी पळयतात हो एकवट ना. जरी तर हें थोडें भोव एकवटान जालें जाल्यार हांव म्हणना की सगळेच एकठांय येतले म्हूण, कारण आमच्या बोटां पासून एक सारकी नात, येवचेंच ना. पूण जायतीं बोटां एक सारकीं, म्हणजे जायते जाणांचे विचार एक सारके आसात, ते तरी बरोबर आयले जाल्यार हे जे आयचो तरणाटो आसा, आयज पालकाचेर आमकां जायतो उणाव दिश्टी पडटा. ऑडियन्सांत आमकां ऑडियन्स आसना. थोडे फावटी 60-70-50 पासून ऑडियन्स हॉलान बसून तियात्र पळयतात, आनी आयच्या ह्या पॅन्डमिकाच्या काळार 50% म्हणत जाल्यार हॉलांत 50% भरचेच ना. कारण पयलींच एक 50-60 लोक येताले, आनी आतां तितून हो काळ म्हटलं काय ना खूब त्रासाचो आसा. अशा वेळार तुमकां दिसना की तियात्रिस्टांनी खंय तरी एकठांय जावप गरजेचें? हय, सारकें तेतून बाब. तियात्रिस्तांनी एकठांय जावंकूच जाय. हांव म्हणना तियात्रिस्ट एकठांय नात अशें म्हणून, एकठांय आसात. कित्याक हांव जायते ग्रुपांनी पळयल्यात. आतां जरी तर आमी सगळे 3 जाण एक ग्रुपान आसात, एक ग्रुपान आमी सारके एक आसूंक जाय, आनी आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय तो आमचो तियात्र, म्हणजे डायरेक्टराचो न्हू पूण आमचो तियात्र म्हणून, तेन्नाच तें जावंक शकता. आनी जरी तर तियात्रिसांनी आतां आमी तियात्र काडले आतां हे पॅन्डमिकान, जरी तर पॅन्डमीक काबार जावन तियात्र सुरू जालें जाल्यार एकामुखल्याक क्लॅश घालूंक शिरी क्लॅश घातलें जाल्यार मागीर त्याच पासत हांव म्हणटा की ह्या वेळार तियात्रिस्टांनी एकठांय येवन जशें आदीं तियात्र जाताले, जावं तो एक 15 दिसांनी एक तियात्र जावं 8 दिसांनी एक तियात्र जावं, 8 दिसांक 4 तियात्र जर घालीत जाल्यार खंय म्हूण येतलो सारकें. सो
हें गरजेचें कारण ग्रूप कितलेय आसूं फाल्यां समज आतां रवींद्र भवन आसा रवींद्र भवनाची रेट 20-21 हजार आसा ही 21 हजार रेट आमकां फुडाराक परवडटली ना तेवतून म्हाका जाल्यार दिसना कित्याक आतां पॅन्डेमिकाचे पयले जे डायरेक्टर तियात्र बी कोत्ताले तेच सद्याक लॉसान चलयताले. हांव मागता सगळ्या डायरेक्टरांनी एकठांय जावन रवींद्र भवना सारके जे एस्टाब्लिशमेंट आसा तांचे लागीं भासाभास करून जायती सवलत मेळोवन घेवंक जाता आनी ही घेवची जाणें करून आमी रोखडेच तियात्र सुरू करूंक शकतले. मारियो आनीक जुलियस तुमी तुमचो मोलादीक वेळ दिलो ते पासत खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं तेवतून बाब तुका देव बरें करूं म्हणटा एस्पेशली कित्याक जायते भुरगे जे आसात जे पालकार नाचतात पूण लोक तांकां आयज पासून वळखना तसल्या भुरग्यांक तूं ह्या तुज्या शोवार हाडून तूं तांकां लोकांक इंट्रोड्यूस करता ह्या पासून तुका देव बरें करूं. आनी मारियन जशें म्हटलां ते भाशेन हांवूय म्हणटा कित्याक तुका चड आनी चड देव बरें करूं. केन्ना आमकां लोक गोडये तियात्रांत पयला वो आनी दुसरे कडेन वळखना पूण प्रुडंट मिडिया सदांच सगलो लोक चोयता. हांव जाणटे भाशेन चडसो लोक प्रुडंट मिडिया चोयता आनीक हांव सगल्यांक जे म्हाका सपोर्ट केला म्हाका स्टेजीर हाडपाक म्हज्या तियात्रांत म्हणजे हांव तेंच्या तियात्रांत नाचलां तेणी म्हाका तांकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुकाय बी. तशेंच जुलियसाक देव बरें करूं म्हणटा आनीक आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ जुलियस आनीक मारियो सांगाताक हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.